नमस्कारू. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आमगेलो नवो प्रयोगू श्रवण पुस्तक सांकळेंतू ऐकूया. नामाधिक कन्नड आणि कोंकणी साहित्यिक श्रीमती पद्मा एम शणै हांनी बरयली कादंबरी वैशाख फुल्लो. वाचन करताची श्रीमती शकुंतला आर किणी. जोरावरीन धांवची गाडी ब्रेक पडली की कशी थोडे वेग कमी करून मागीर कमी कमी करत अंत्यारे राबतकी तशी 2-4 वर्स वतना कावेरम्माले धांवड सुतो आपणायशीची उणी जालो. देहली गेल्ले 1.5 वर्सान श्रीपती सकडांबर्शी गांवां आयलो. कावेरम्मान धुवे निमगिले. सुरेखा अक्का खातीर दिल्लींत एक बरो चेल्लो सोदीत नवे वही म्हळाल ती. निज जाल्यारी श्रीपतीन तिका सांगला, आक्काक तुमी चेल्लो चेल्लो म्हणू संसार बंधनांत घालूं पळोवचे म्हाका चूकी दिसता. तिका लागीं तावन पळय ती विराग आस. पयले आमकां साध्य ना आशिल्लें, आतां साध्य आसल्यारी ती सादा कापड न्हेसता, भांगर सिंगर तिका इश्ट ना, सिनेमा शॉपिंग नाका. असल एक त्यागजिवीक उदार मनाचो हृदय वैशाल्य आशिल्लो सुसंस्कृत पुरुष जावका शिवाय साधारण कामेलीक घंटाच्या जायना. श्रीपतीन तिका कोणाकय पळयनी. तागेल मनांत आशिल्लो तसलो आदर्श मनीसू ताका खंयची देक्कपणी. तांणी आशिल्ले 10-15 दीस खुशालेर गेले. चेडवाल खेळू पद डॅन्स. 4 दीस तांचे संगात वचून दिल्ली भोवन यो म्हणू सक्कडान म्हणलें. कावेरम्मा आयकली ना. 1.5-2 वर्स चांग उमेद लवलवीक आशिल्ली. हांगा थंय भोंवेंत आशिल्ले क्रमेण उणी जाले. विणा खातीर चल्ल निंबूचेय बंद केले. 40 वयर 1 वर्स जावन गेले. ताजे वयल वयाचो चल्ल म्हळ्यार तो विधूर आसतलो. ताका 1-2 चेडूं पुणी आसतलीं. तांगेल जबाबदारी ते घुस्पा गोंदळांत रत्नशी चेल्ले घालकावे. 40 वयर 5-6 वर्स थाय वारडी करना तशी कोण मोशनो राखून बसता. तिका आपण अनपतेन पिशिशी बसार गेल्लेल उडगास येता. तेन्ना कितली खुशी. व्हड घराण्याचो बरो चेल्लो मेळसो. राम रामा. प्रती एकाक कारण आपणची. मिगेल कारणान आज विणाक ही अवस्था. अशी अवस्था म्हळ्यार विणा प्रतिरोध करता. अवस्था अवस्था म्हणून इतली जाला. हातभर सांभाळू गसगशी दुड्डू सर्वतंत्र स्वतंत्र पक्षी कोणालाय हंगू ना. घरांत मोगाचे आम्मा. कितले जना हे भाग्यस. माद्दू आज फाई इंजिनियर जाता. हे पुराय अवस्थ म्हणू कोण म्हणताची ना पुता. हांव कितेंय हातपाय धाडावन माद्दूक इंजिनियर करत आशिल्ली. ताजे खातीर तुक्का सुकोवका म्हूण ना आशिल्लें. आम्मा सुरेखाल वारडिकेक अनुमती दिवन तूं कितले चांग काम केलें. वय तुगेल समजणी म्हाका ना गो. तूं सांगिल वरी ती आज थाय म्हानतार जावन शिवणे मेशीन मड्डोवन बसत आशिल्ली. जाल्यार विणा तुगेल विचारांत हांव केलेली भूल मिगेल तोंडा लागिली ती काळी म्हशी. हांव कशी धुल्यारी खंयचे साबून घाल्यारी वच्चना पुता. तिका दोळे भोरून येताची. आम्मा केन्नकी जावन गेलेली खबर. ती धुवेक उलोवच्याक दिना. वय म्हाका कळटा जाल्यार इत्ती करचें. तो खोंबून रक्तांत मेळून गेलो कांटो शरिरांत घुंवता. थोडे पटी मनाक खोंबता, थोडे पटी हृदयाक. हांव नागेशा संमती दिना तर जाल्यार तो कान पिळ्ळ्या म्हणके तुका चेल्लो पळयत आशिल्लो. तूं बामणा थंय गेल्ली तर जाल्यार जबाबदारी कोण घेता. ताणें घर चलाय सुकाजात तशील नवे. हांव पिशापण केलें. एक चेल्येक फुल्लाच्या हांतलारी घाली आनी तुका गळसर उदकाचे मांयत लकयली. तूं बी हेच गर्भांत उपजलेली. ताजी दूख खायम उरतली म्हणून विचारू म्हाका कित्या येनी. म्हाका कोण माफ करतले. देव म्हाका शिक्षा दिवचे खातीर तुका चेल्लो दाखोवन दिना की. तो नागेशू आनी ते कोत्ते कोरड. तो गांवांतस टूर इतली कर्म म्हूण कोणा कळटा. वर्सा 1 दीस आवसू पळोवच्या येना.
ती मायावी खंय मायेक जली देवाक बी कळत की ना की दीस चलेल म्हणे लेखला. तुका कळत वे पुता विणा दीस गेल्यारी दिसाची वाडी बी अस. इथे ती अवसूल पोट्टांत उपजलेली ना सीदा स्वर्गार तावन देवना येईल अप्सरा अवसूल दूक कळची दीस येतल तिका. भ्रमादीन जल्लेवरी उलयतस. विणान घट्टी स्वरार सांगले आमा म्हाका काफे जाव का तुका एक कप करता भूक जाता खाणी ते आस की पळयता. अवसूल फाटी सांभाळणू ती उठायली. कावेरम्माक खंती लागल्या. जावन गेलेली खबर आटोच पुराय नकारात्मक आलोचन सहज जावनू भविष्यतायेचे धैर्य ना. भंय दिसता देवा हांव चूक केली हांव महाअपराधी. खंतयेची स्थिती खिन्न मन. विणा कळता आवसूक एकलेक आनी सोड न्हय. विंगड कामांत व्यस्त कर का खंयची कामां तूं कशी. एक दिवस माद्दून सांजे येतना घरांत काळोख बागेल उदारेची. कावेरम्मा मेट्टारी बसल्या मूर्तीशी इतते आलोचन करता ती काची कळता. हे ऐकतरी विणा शेजारच्या सांगता आतां थंय फुडेवर चेरड बाळ येना. चड जावन परगांवांत तूं पावल्यांची 2-4 प्रौढांनी तात्तावळी घरांत येवन बैसूका म्हणून ती निमगिले आनी तशी तांणी बैसूकय सूर केले. कावेरम्मा भागल्या आवडल्या. जगजगीच आशिल्ल्या दोळ्यांत एक निराशेची छाय दिसता. आम्माल दीस लाग आयले तुवे. नागेशाक शिलाक सुरेखाक एक उत्तर कळोवका नवे. वीण मधुल घरकड येता. महारायो केन्नाच म्हणके सूट बुटार आस मेळ्ळें नवे तेंच होड. नागेशा आम्म भाग्गून कांय ना रे शक्ती ना पळयल्यारी भंय दिसता. वय वे डॉक्टरा दाखयल वे ना कितें जाला म्हणतार पण रे गंभीर कायलो इत्ती ना तिक तुमक पळोव का तुमगेला उल्लोव का म्हणून जाल्यारी ह्याची म्हूण सांगूक हांव आयिली. म्हाका खंय पुरसत आस. आत्तां दनपार जेवण जाल्ली की टूर प्रोग्राम सुरू. 10 दीस हांव गांवांत ना. एक घडी येवन पळोवन उलोवन वच्ची बरें रे नाजाल्यार टूर जाल्ली तक्षण पुणी यो. हां पळयता म्हळालो तो येनी. मधू अवसूल संगात सांजे आयली. मांयक पळोवन कुशेर पुराय दान सोण हांसली. कावेरम्मान तिगेल फाटी वयल्यान हात काडलो. अब्बा केद्दो जीव कुळार राबून आनी खंय थोर जाल्या. चिरडू वय जायनीची आनी जातात की ना की देवाक गोत्तू. मधुक हुन खाण म्हळ्यार प्रीती. बोंडा पोळो इडली घरांत कांय ना. कोण करचे पाप चेल्ली आसल्यार खात आशिल्ली. कावेरम्मा चुरचुरो. विणान शरबत आनी बिस्कीट दिले. शिलाक बरयलेल्या पत्राक केदना म्हणके जवाबय ना. पत्र बी 2 वाक्याच बरोवच्याकय तिका खबर ना. अब्बा नागेशू आनी शिला एकच्ची नाण्या 2 तोंड विशेष मादरी. प्रदर्शनांत एक मादरी जावन रबो का. सुरेखा देहली तावन धाकली शुभा घेवन धांवन आयल्या. आभाक स्कूल आस आनी थोड दिसान रज मेळता. म्हाका मन राबनेका बामणान बी वस म्हळें. तिगेल सगळो दिसो आमा म्हणची प्रीती पळयल्यारी मरणासन्न जाल्लो जीव बी उठावन बैसूका. मागीर खंतीन खिन्न जालेलो आवसू कितल्याक तिका खंयचे त्राण भरले कळिता येनी. चेरड दुसरे मामा खंय. सुरेखान येतना हांतूळ घेतिल्ली मनीस तिणें वच्चे फुल दिसू निमगी तच आस. तुगेल मांयक हांव केलो मैसूर पाक भो इश्ट थोडो करूं ती नज्ज म्हळाली. आवसू धुव रात फाली उलयताची हसतलींची 2 जिवाकय तृप्ती सार्थकता. 10 दीस धांवले. सुरेखा शुभा घेवन दिल्ली वापस गेली. कावेरम्मा एकांगी जाली. आतां ती आस तिगेले येच्चन भरिले मन अक्षय पात्रशे आस. चपडायतची रात फाली चपडायता. मिगेलीची चूक मिगेलीची. तेन्ना नागेशा हांव घाली गीट मिरूची धैर्य ना आशिल्लें. त्या निमित्तानं आम्माल फाट लागिलो. हांव कितें केलें चलये वाटेर घाली तडीर घाली ना. म्हाका कितेंय जाल्ली तरी विणा कोण गती. माद्दू इंजिनियर जालो
ताका व्हड काम मेळटलें, परगांवां वतलो, चांग चिल्ली मेळटली. तागेल संवसार ताका. विणा कोण गती? वीण एकलीची, एकाकी कित करतली? स्वप्नेली म्हूण दिसता. रात्री उठावन एक किनाटी मारली. अवीट चित्कार. लागीं न्हिदली विणा धडबड उठायल्या. माद्दू जीव न्हय म्हूण धांवन आयला. चेडू दोगय आलतान पेलतान बैसून इत्तेमा इत्त जेत सांग म्हणत असाची. भंय दिसता चेडा, भंय. विणा तू एकली जाता. मादू थट्टनी म्हळालो. आमा तू अस, हांव अस, आक्का कित्या भिवेता. ताणी घट्टी स्वरार नेमगितना कावेरम्मा जागो रायलो. हळूहळू सांगता. न्हय पुता, म्हाका कितें जाल्ल्या रे. माद्दू इंजिनियरू नोकरी मेळणू हे पुराण साबारपट आयकला. विणाक कळता. अम्माल खंतीची मूळ हे मूळ धोरणू चिगूर, अंक्र्यो, झाड, रूख, फूल, फल हे पुरा जाल्ले. परत बियो पडल्याची पुनरावृत्ती. अंक्र्यो, झाड, फूल, फल. डॉक्टरान सांगला रात्री न्हीदपणी जाल्ल्यारी एकी निद्रे मात्र दी म्हूण. आमा एक मात्र घेवन बरी न्हीद काडी. ती मात्र दिवन उद्दाक पियेवता. माद्दू अम्माले खंयचेय खबर मात्या घेवं का, तू वचून न्हिद्दे म्हूण सांगून ताकाय पेटयता. कावेरम्माक लायक न्हीद, विणाक न्हीदपणा. मनीशू अशी कित्या करता? भूतकालाचो आठव. तो जावन गेल्ला, तो मेल्ला, ताजी समाज जाल्या, त्या समाधारी भविष्याची आलोचना. ते आत्वरेक येनी. ताजी गर्भांत इत्तेस कोणाकय कळिताक येना. वर्तमान मात्र सत्य. ते वर्तमान आमी वांचूक जालेले. वर्तमानांत देवान इतले उणी केला ना. माद्दूक धीशक्ती दिल्या. तो बरे शिकला. म्हाका स्वतंत्र जीवन, बरी नोकरी, बरे जन हातभर सांभाळू. घरांत अम्मा हे आम्मा कशी समजावचे? सुभद्र वर्तमानांत राबून कराळ भविष्य चिंतूचे मनशाक इत्ती म्हूण का? मद्राती किनाट मारची तितले. कोणा कित्ती जाला हे आम्माले अंत दिसवे. अशी कराळ योचनेन तूं रेंजून मृत्यूवे. ना, आपण फायतावन उंच रज घेता. आम्माल सेव कोरका. आम्माल सांगात बैसून तिक मना धैर्य दिवका. मृत्यू कोणाच्यानय चुकोवच्या जायना. जाल्यार मृत्यू अशें जावचे. जिवाक शांती, समाधान, धैर्य दिवची मनशाल हातांत आस. तिणी 1 म्हयनो रज निमगितना ऑफिसराल भोवयो वयर वताची. ना सर, म्हाका रज जावकाचीची. हांव 1 म्हयने आशिल्ले 2 करूंकय पुरो, 4 करूंकय पुरो. म्हगेल नोकरी गेल्यारय चिंतिना. रज जावू का? मॅडम, तुमी आज वरेन 2-4 दिसा वयर रज घेनी. तशें म्हाका आश्चर्य जालें. तितलेची हांव तुमचे पशी वयली स्थानार वर्ग जावन आयला शिवाय तुम्ही वर्ग ना तशी भडती घेतल्या. 25-30 वर्स तावन नोकरी केली मनीशू तुम्ही. म्हाका माफ करा. वीण तक्षण सॉरी सर, सॉरी म्हळाली. आपण उद्विग्न जावन बडबड कित्या उलयली म्हणून तिका कळली ना. घरांत ती केन्नाय शांत. माद्दू शांत आनी गंभीर. दोगांकय कळला की आम्मा आनी उठायना. जाल्यार तांणी दाखोवन घेनी. विणान शिला पत्र गेले. एकच वाक्य, आम्मा पळोवका जाल्यार तक्षण यो. जाले तिगेल कर्तव्य जाले. नागेशा सांगुया म्हळ्यार टुरार आसकय. मद आयली, पापा हस्त आयल्या. कावेरम जाग आशिल्ली क्षीण स्वरार सांगता. तिका बोंड म्हळ्यार मस्त जीव गो. माद्दू घरांतू आशिल्लो. विणान तागेल्या सांगून बोंड हाडयलो. नेस्कॅफे कापी करून दिली. मधून रुचीन खावचे कावेरम्मान तृप्ती भरील दोळ्यान पळयले. थंयची न्हीद पडली. जागी जातर निमगिता. विणा ऑफिसा वच्चे न्ही पुता. तोंडा लागीं कान दिवन आयकू का? आज रज अम्मा, वीण सांगता. सुरेख सौख्य वे? निमगिता. वय अम्मा. तिगेल मायक पायया गंटी दूख सूर जाला. बस चावटाच्या कष्ट जाता. कसले काम करू जायना. आत दिल्लीन तू भारी शीं. सुरेखाक येवच्या जायना म्हूण पत्र आयला. विशेष म्हळ्यार नागेशाक शिलाक निमगिनी. तांगेल नांवय काणी, विणानय काणी. भोग क्षीण जाल्या. हड्डनी चांबडी मात्र हांतला सम जाला.
सकाळी विणान चमच्यान थोडं कापी पिवचा प्रयत्न केले. तोंड आकरना अंत घडी आयली म्हूण दिसले. कप बदीन सोरून आवसुले उजव हात हगूर दोन आमा म्हळाली. स्वर गदगद जाता. मद्दू तिगेल दाव हात धरून बसला. भारी संयमार बसला. आवसो थोडो वेळ तागेले तोंड पळयता. आमा आमा प्रतिक्रिया ना. मागीर तिणें त्रिदृश्टी काणू विणाचेर दवरली. अनिमिश टुकटुकी दृश्टी. विणा आपणा उसूल दोळ्या भितर दोळे दवरून पळयता. ती दृश्टी तिगे लागीं कितले उलयतस. तिणें नोकरी थावन येतना प्रीती वात्सली भोरनू निरीक्ष करचे दोळे. तिणी येवन हातपाय धुवन कापी पिवच्या बसली की निराळ जाताले. ते दोळ्यान तू केन्नाय येचना. नागेशान रोडोवन खेल्ली. 2 वर्डिके वेळेरी त्या दोळ्यांत संतोषू नाशिलो. सुरेखाल वर्डिके वेळेक अड्डिगे सरपळी हत्ता कांकण हळ्ळेल तवळी खुश पावील ते दोळे. पळोवच्या आपण्या 2 दोळे नुप्रो म्हूण दिसले. चॉकलेट भण्णा जरा कांबी कापड नेसून आलतान पेलतान धांवतल त्या दोळ्यांतू कित तरी एक उजवाड आशिल्लो. आज ते सक्कड लुप्त जाला. हे शून्य दृष्टी पळयत पळयत कावेरम्माल दोळे चिम्मे जाले. विणा मद्दू दोगांकय कळली की आम्मान इहलोक सोडलो. श्वासोच्छ्वास खेळना कळीता आशिल्ली संगती. जाल्यारी ते प्रत्यक्ष जातना जाल्ली तवळी सैसूच्याक जायनी. आमा आमा म्हणू दोगय मड्यार पोणू रडलींची. मन पूर्ती रडतरी सुरवेक समाधान घेतील विणान. भावाल पाटीर हात धुवन म्हणाली, मद्दू मुखारचे काम पळोव का? भटमामा सांगू का? शेजार बाब मामा आसतलो तो सहाय करता. कळ्ळी भितरी शेजार पुराय आयले. सकटांक कोळ नाशिले. कावेरम्मा आजी फाई म्हूण आस म्हणू. जाल्यारी सक्कड रडलींची. तांगेल कश्ट सुका पावील जीव तिगेले गुणागान करताची. सुद्दी कळ्ळी की माद्दूल 2 स्नेहित येवन तागेल वटू आशिल्लींची. विणाल ऑफिसाची 1-2 गुंपू अशी पुराय स्टाफ आयलींची. नागेशू गांवांत ना. तागेल माय माव येवन गेलींची. मधू मस्त वेळ आशिल्ली. एक विदेशी स्त्री आशिल्ली. बॉयकट गोरीची. तिगेल्याक एक प्रायेची चेल्ली. नागेशाली ऑफिसाची आसतली. कोण आयले गेल्ले मनान तू येना. हे नमुन्या गिच्चू विणान निरीक्ष करनी. मड्यान हाणून नेसोच्या कापड निमगीतच आसाची. तिणे कपटा बीक काणू आम्माल प्रितीचे चॉकलेट बण्णाचे जरा कांबीचे पाट्ट्या कापड काण दिले. दोळी भोर नेताची. त्याची वेळेरी बाब मामायला. हातांत आवसूल अड्डिगे सरपळी आनी 2 जोड कांकण कान्नाची केंपा कुटीक. जाग्रतेन भितर काण दवर म्हळालो. तिक दोळे भोर नायले. आवेगान तो हातू दिसना. भांगरय दिसना. हांव दवरता. कोण की ते घेवन भितर दवरले. ती विदेशी स्त्री. आका हांव शीला. कळ्ळी ना? आश्चर्य. आतां तीण सांगतर कळता. हांव चूक केल्ली आका. रडता. विणान इत्ती उलोवका. अंत्याचे ऋण. तोंडा गंगोदक घालका. भटमामा पयत आसाची. विणाल मागशीची ती वय चमकली. कोणाकय तिगेल परिचयूय जायनी. जाल्ले निर्जीव शरीर उब्बारले. नारायण नारायण हरे राम. मडी पूर्ती धवे वस्त्र. विणान क्षीण स्वरान निमगेले. सगळे शरीर धंपला. तोंडी त्या उदारी सोडली ना. बाब मामाली बायल ओंटार तर्जन दवरनू शुश म्हळाली. मागीर सांगता बामूण मेल्ल्यारी विधवांक तशींच वरचे. तांणी समाजात तोंड दाखोवच्या ना तो संप्रदायू. अरे हो कुस्सल संप्रदायू. बामणान मरतरी स्त्री कितली कश्ट पावता. ऑफिसांत कितली स्त्री आसाची. एकेकलाली एक काणी दुःखीची, दुःखाची, रडण्याची. 1-2 चेडू वाचल्यारी विधूर तक्षण वर्डी कोण घेता. विधवा स्त्री बिलकुल ना. ते चेडूवांक व्हड करूंक तांकां शिक्षण दिवच्याक सर्व त्याग कोरका. पोट मारका. पिंदल न्हेसता. आंगावयल भांगर विकता. ती त्यागमुर्ती. ती आदर्श. ती आराधनेक योग्य. खंय तीण मात्य उबानू भोंवका की थंय तीण तोंड दाखोवच्या ना म्हळ्यारी हो कुसडो संप्रदाय. खंयची शास्त्रांत आस? कोण बरयला? हेर दिवसू शील आयल्या. रडतची. इत्ती प्रयोजन.
वीण थंड बसली. नागेशाक आनी तिगेल बामणाक बद्द द्वेश खंय. एक नावारी तांदूळ घाल्यारी शीत शिजना खंय. बापसून विल्ल करतना नागेशान मात्ती गुंडायला म्हूण आरोप. स्थिरास्ती पुराय मधूक बरयला खंय. चरास्ती शेअर्स डेपॉझिट्स पुत्ता बरयला खंय. ते कितलेस विणान नेमगेले. 1 कोटी म्हळाली. म्हळाली ती आश्चर्यानं. तितले मेळटनाय तुमकां समाधान ना? मधूक 1.5 कोटी मेळत म्हूण वादू. आनी स्थिरास्ती घर तोट हित्तल वर्सानुवर्स मोल चढत वता म्हणटा. तूं समाधान सांग निवे. म्हाका तांचे लढायेन तूं जीव नाक्क जाला आका. आनमाल तोंड चोयना उलयना. नागेशणाक मडे म्हूण आपयता. तो दुडवा पुतू नातल्यारी मधू तसल फिद्दीचे लियेक कोण कोण घेता म्हणटा. जोडी समज आली. हिक फुडें खंयचे संबंध नाका. आतां ताका वार लागला ताजे. हिकात पश्चाताप. आपण्या श्रीमंतिकेची पित्त मात्यार चडलेले. कुळारचे अवहेळन केले. तिरस्कार केले. आतां हिका धुव प्रॉब्लेम खंय. आवसू पळयल्यार जायना खंय धुवेक. कित्याक सानस्तन मनांत गेल्ली ना. चेडू आवसू लागीं हट करताची म्हूण लेखले. आतां सगळो दीस कितें पुणी चूक सोदिता आनी उलयता, कोपता, झगडता. कित्याक जीन म्हणटाची हिण गर्भांत आसतना हांव तुमकां केलेलो अवहेळन, तिरस्कार, द्रोह पुराय वट्ट जावन ही चेल्ली उपजलवे म्हाका. आवसू द्रोह केले चेडवांक बरी जायना म्हणटाची. वय वे अक्का, अम्माल श्राप वे. अम्मान म्हाका श्रापिलावे अक्का. अरे हिगेल प्रश्ने कोण जवाब दिवचे. वीणा सक्कड थंड ऐकली. तिणे कूच प्रश्न नेमगेलो. बाम्मूण संगात येना कितें. तो प्रीती करता न्हू तुका. वय बा तागेल प्रितीन हांव वांचल्या. हिणें अशीच रांप दाखयल्यारी हॉस्टेलांत घालया म्हणटा. आमी हॉटेलार राबल्यांची. माय आयल्या. आवसू पुत्ताक राजी जातस. तिगेले 50-60 लक्षाचे भांगर तिणें पुराय पुत्ता बरोवन दित म्हळा. मधू लागीं तितलेंच आस खंय. विणाक हे कितें मात्या दाखल जायना. तिका दिसतस भुंयची रूण तुंटली की एक श्वास भायर गेल्लो की हे भुंयक संबंध पाविले सानशी सासमा इतलो वस्तुताय व्हरू जायना. म्हणून सकडान नागडाईल जीव नागडोची वत म्हणचे. 4 काळाक ही धरित्री मिगेले तुगेले दुड्डू आस्ती राग द्वेषू लढाई कोपू पिशी पांगून घेवचे. मागिरी कांय ना. कितें सांगात ना. कितें सांगात ना. खाली खाली शरीर राक्कुडशे लासून गोब्बरू. टुरा गेलो नागेश आयला. सीदा घरांत आयला. 3 दिसा उपरांत खबर कळ्ळी टूर पूर्ती कोरून आयलो. थोडी रज घेता. कार्य पुराय कर का. ताण क्री धरली. मात्ते ल्हान केले. शेळ उद्दान हल्लो. मधू वटू घरांतू राबलो. 12-13 बरे रितीर करका. 2000 लोक जेवणां आसतल खंय. विणान थोडे आलोचन कोण जवाब दिले. अर्ध खर्च हांव दिता. नाका 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 पुराय हांव दिता. हॉलय हांव बूक केले. अम्माल ऋण संदाय करका. विणा जिब्बे तुदीर उत्तर आयलींची. अम्माल अंतकरणाचे नागेशा नागेशा म्हणेल मोगाच आपोवणे तुका ऐकील नाय ते. एक दीस अमा म्हणू ओ दिवका तिगेले उल्लो का म्हूण तुका दिस न्ही त्याक. आतां तुगेल स्थानमानाक सम जावन लोकाक जेवण घालून अम्माल ऋण पावीत करता म्हणटा तुका लज्जी दिसनावे. तिणें उत्तर गिळ्ळींची. वय 12-13ची गौजी कितें गलाट कितो. सुरेखा श्रीपती चेडू आयलींची. दिल्लींत घरकडे नर्स दवरल्या खंय. एक स्त्री येवन रांदप खाण करून दवरत खंय. केवल 4 दिसाचे खातीर आयल्यांची. ते वय विमानारी तांणी परिचयस्था लागीं उल्लोवन भोंवत असची. शीला तिगेल बाम्मूण धुव आसती. तिगेल माऊ माई मधू आसची. आस्ती गलाटो सम जालो म्हूण दिसत जावो. विणाले ऑफिसाच सर्व लोक आयला. सक्कड लॅक धरल्या 100 भितरी. मादूल 7-8 मित्र आसची. शेजारची 10-15 जन. बाकी भीड पुरा नागेशालो. अब्बा कोण थरा जन. अवसूल व्हड फोट दवरला. 2-4 व्हड फुल्ला माळ घाल्याची. उदबदी घमघम येता. आईलो मस्त लोक शेवत्या पांती उड्डवून श्रद्धांजली दित असची.
नागेशाल दोळ्या थावन उद्दाक येता. तो दोळे पुसून घेता. हो कसल दिखावो. विणाक आपणाल दोळ्या मुखारी सिनेम चलतवे म्हणून भ्रम जातस. सिनेमा एक दिखाव, ते सत्य नाही, ते फट्टी. जीवित एक सत्य तांत एक सिनेम चलतस, ते सत्य की फट्टी. जिवंत आशिल्ला उसूल पोट लासून मर तरी पोटभर जेवयता म्हळ्यार सार असवे तांतू. एकच्ची एक दिवस तुवें घरांत येवन रुग्णशय्येर आशिल्ल्या अम्माक ही प्रीती हो मोगू दाखयव तशील न्हय जाल्ले. मस्त जनान नागेशाल प्रीती मोगू तोंडभर स्तुती केली. भट्टांक हातभर दक्षिण मेळ्ळी. कितली खर्चिले हांव दिवकावे म्हूण विणान आपास निमगिनी ताणें सांगनी. एदोळताय तुम्ही नावाधिक कन्नड आणि कोंकणी साहित्यिक श्रीमती पद्मा एम शेणै हांनी बरयली कादंबरी वैशाख फुल्लो आयकत आशिल्लींची. वाचन केलेली शकुंतला आर किणी. हेची कादंबरीचे मुखावैल अध्यायू येवची शुक्रारा हेची वेळेरी ऐकुया. नमस्कार.